वता वता थंय कदंबाचे बस स्टँड बांदून घाल्यात, धवे हत्ती जाल्यात। वाळपय, कुंकळे, होणा बस स्टँडांची तीच गत। लोक थंय वचूंक सोदिनात। नव्या बस स्टँडाच्या प्रस्तावाचो वस्तुस्थिती पळोवन रिव्ह्यू घेतले। फोकस मुखेल शहरातल्या बस स्टँडांचेर येरादारी मंत्री माविनान स्पश्ट केलाय। केप्या बस स्टँडाक टेंडर आनी वर्क ऑर्डर नासतना फातर घाला म्हूण इशू आमदार आनी विजयान इन्क्वायरी मागली। म्हाका तो येना की लोकांक फटोवपाक वो राजकारण करपाक जस्ट बिफोर द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 10 दिसां पयलीं ही 3-4 फाउंडेशन स्टोन जाली। ओ वोटां लागून केल्ले हे म्हाका जाण जावपाक जाय। आतां आमकां सगळे कडेन बस स्टँड जाय, जशें केपेंय जाय आसलें म्हूण मागणी केली। आमचे आहा ते बस स्टँड सारके ना। आतां जो आमकां बजेट आसता सांगता ते आमकां बजेट आसता ते प्रमाणे म्हाका वचपा जाय। आतां तुका उदाहरण दिता। पयलें शिरोडा होंडा कुंकोली बस स्टँड बांदिल्लें, कितली यूज जाता? कुंकोळ्ळेचेच मान्य युरीचेंय तूं नांव घेता, थिंगा तो एक भाग्यदार म्हूण ते एका संस्थे आमी बाजार घालपाक मार्केट लॉन्च केला म्हूण लोक भितर सोदता थिंगा। इट वॉज डिजर्टेड फॉर मोर देन 5 years लायक अ व्हायट एलिफंट। इशू कितें आहा की मंत्री वचून फाउंडेशन स्टोन घालता विदाउट टेंडर। हो इशू स्पीकर सर 26 कोटीचे काम। स्पीकर सर एक मिनिट एक इशू असा की तुम्ही त्यांनाच ताजमहल बांधपाक सुरवात केल्लो त्याच टायमार तेन्ना जर मोद जाल्ली की अशें ताजमहल बांदया, टेंडर मागीर करूया, नॉमिनेशनाचेर करूया। On what basis are you trying to say there would be tender? It could be nomination. बस स्टँड बांदप आणि बस स्टँडाचें उद्घाटनय करप आणि थंयसर 5-5 वर्सां एक सुद्धा बस वचना, बस न्हू कोणूच वचना। गोरवा बसता सारकें सांगलें। गोरवा बसता अशे 3 बस स्टँड आतां म्हणजे सरकाराचे 25-30 कोटी रुपया मोडप आणि बसींच्या ऐवजी थंय गोरवा बसून रावप हे प्रकार जाल्या। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो तेन्नाय ताणें अलाव कशें केलें सगळें विदाउट टेंडर काम सुरवात करपाक ताका फाउंडेशन घालूंक कशें दिलें? तोच टॉन्सपोर्ट मिनिस्टर आतांय तोच बाबा टेंडर हे केलं पण हुंय वर्क ऑर्डर दिवना न्ही म्हणून रिव्ह्यू करता म्हूण सांगलें। स्पीकर सर वर्क ऑर्डर दिवंक ना ती म्हळ्यार हाजेर परते सुरवात करूयात आमच्यान। हांगा धरलो हे एक सेल्फ गोल मारतात तुम्ही स्पीकर सर। एक मिनिट तुम्ही फाउंडेशन घालता। एक मिनिट मान्य मुख्यमंत्रीचो आन्सर सर एक इन्क्वायरी घाला कोण तुमकां ऑफिसर हे करता की इलेक्शन लागली आतां फाउंडेशन घालप लोकांक पिशे करप। लोक पिशे न्ही म्हणून केपेच्या लोकांनी दाखयले। स्पीकर सर लोक खूब शाणे आहा, तो हेवटेन वयता काय हो तेवटेन येता तें म्हाका कळना, बट मंत्री थंय वयतलो। गोंय विधानसभाच्या उपसभापती पदा खातीर फाल्यां वेंचणूक जातली। आज अर्ज भरपाचो निमणो दीस। बीजेपीच्या वतीन म्हापशाचो आमदार जोशुआ डिसोजा जाल्यार काँग्रेसीच्या वतीन शिवोलेची डिलायला लोबो अर्ज भरता म्हूण कळटा। गोंय विधानसभेचें अधिवेशन स्टार्ट जालें दुसरे दिसा डेप्युटी स्पीकराचें इलेक्शन जावपा आसलें, पण मदीं पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट जाल्ल्यान जी नोटीस इश्यू केल्ली एप्लिकेशनां मागोवपाक डेप्युटी स्पीकराच्या पदा खातीर ती स्पीकरान विथड्रॉ केल्ली। तेजे उपरांत आयज परत एकदां ती नोटीस इश्यू केली आनी आयज जे कोण इंटरेस्टेड डेप्युटी स्पीकर पदा खातीर फॉर्म भरता तिका आयज फॉर्म भरचें पडटलें आनी फाल्यां असेंब्ली सेशनाचो लास्ट डे त्या दिसा डेप्युटी स्पीकराचें इलेक्शन जातलें। इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या त्या प्रमाण भाजपाचो पयलींचो कॅन्डिडेट थारलेलो जोशुआ डिसोजा म्हापशेचो आमदार तेच उमेदवार आसपाक शकता डेप्युटी स्पीकर पदा खातीर आनी काँग्रेसी वटेच्यान शिवोलेची काँग्रेसचे आमदार दलाला लोबो फॉर्म भरपाक शकता। स्वदेश दर्शन 2.0 सकयल परवरे सावन हरवळे, मये, तांबडी सुर्ला अशा हिंटरलँड टुरिझम सर्किटाचो प्लान चल्ला। कन्सल्टंट नेमला। मया पयली फेज पुराय जाल्या, दुसऱ्या फेजीत थीम पार्का सारखेले प्रकल्प आसात। अशे तरेची पर्यटन स्थळां ते वाठारात आसल्यार सर्किटांत घेव येतात। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची जाप। दिवचलच्या आमदारान पांडव केवसाचो इशू काडिल्लो। उत्तर एप्रिशिएट खुबश्यो गोष्टी हे केला, पण आमच्या बिचोलेन नमाज घर म्हणून आसा आनी पांडव केव आसा लामगांव, हाचेर कांयच डिस्क्रिप्शन दिल्लें ना। नमाज घर आसा हे आर्किओलॉजीन ऑलरेडी हे केल्लें आसा, पण सध्या जर पळयशी जाल्यार ताचो रस्तो सुद्धा ब्लॉक केल्लो आसा आनी गव्हर्मेंटान फक्त आर्किओलॉजीन ताचे सगळें आसा। तशेंच पांडवके थोडे ब्युटिफिकेशन केला, पण ताचे कांयच घेना। सो काल डिमांडा वेळार उलयता आसतना आमी हिंदरलँड टुरिझमान फोकस करूंक लागल्या हे क्लियर सांगिल्लें आसा।
लास्ट 100 दिसान वी हॅव स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स पॉलिसीज टू सपोर्ट दॅट पर्टिक्युलर पार्ट ऑल्सो तें सांगिल्लें आसा. मये एरियेन ऑलरेडी डेव्हलपमेंट पयल्या फेजान ऑलरेडी करून कंप्लीट जालें. सेकंड फेज आतां घेतली जातली. जे मयेच्या डेव्हलपमेंटांतल्यान वी वील क्रिएट अ ओवरऑल इकोसिस्टम एज फार एज हिंदरलँड स्टार्ट्स. आता हिंडरलँड टुरिझम करता आसतना एक स्पॉट घेवच्या पेक्षा वी आर ट्रायंग टू क्रिएट अ सर्कीट. फाल्यां समज मनीस दूधसागर वतलो जाल्यार फक्त दूधसागर वचून येवचो न्हय जाल्यार सरावंडींग तांबडी सुर्ला बाकीची एरिया फूल कवर करची. इट हॅज टू बी अ होल डे ट्रीप ऑर ही हॅज टू गो अँड स्टे देर फॉर सम टायम. सो ताका प्रिवेलंट कितें जाय, सायडीक कॉटेज जाय, सायडीक करपाक कितें जाय, वॉट आर द एक्टिविटीज ही कॅन डू, वॉट आर द एडवेंचर्स थिंग्स ही कॅन डू, एवरीथिंग नीड्स टू बी कंबायन्ड वेन वी टॉक अबाउट हिंदरलँड टुरिझम. पण हो जेन्ना सर्कीट करतना आमी सरळ पर्वरीच्यान आमी मये वता, मदीं बिचोले रावता आणि बिचोलेन नमाजघर आणि हे पांडवज केव हांकां खूब व्हडले आर्किओलॉजिकल स्टडीज आसा. आणि इनफॅक्ट हे पांडवज केव गुगलार जर घालशी, नमाजघराक जर गुगलार घालशी जाल्यार 23 lakhs फॉलोअर्स आसा. म्हणजे कितले यूट्यूब बी आसा, इतलो त्याचे अवेअरनेस आसा, लोक पळोवंक येता. पूण सध्या थिंगाचो रस्तो ब्लॉक आसा. सो म्हजे रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक की हे दोनूय पॉयंट त्या सर्क्युटान इन्वॉल्व करपाचे. गोंय टुरिझम कॅपिटल जातली जाल्यार ॲप बेस्ड टॅक्सीक पर्याय ना. टॅक्नॉलॉजी कोणा खातीर रावना. एग्रिगेटर हो गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांच्या बऱ्याकूच. टॅक्सीवाल्यांनी ॲप सर्विसीत वांटेकार जावचे. विरोधकांनी टॅक्सीवाल्यांचे भावनेचें राजकारण करचें न्ही. टुरिझम मंत्र्याचो उलो. सरकार एग्रिगेटरा कडच्यान 5% कित्याक घेता. गोवा मायल्सांत गोंयकार कितले, विजयाचो प्रश्न. Now, Speaker sir, I have got an reply from the revenue generated by the government from Goa Miles, and the reply looks more of relaxation given to the app-based cab operator. सरकारान रेव्हेन्यू मॉडेल घेता आसतना 18 म्हयन्याचो मॉरिटोरियम दिलो, 18 months मॉरिटोरियम. After 18 months, he was supposed to pay 5% of the gross revenue, or he was supposed to pay a fixed amount of 20 lakhs, whichever is higher. आज इम्पॉर्टंट असा इज गोवा माइल्स सारकेले एग्रिगेटर स्टेबिलायज करून सगळ्या आमदारांनी बरोबर घेऊन वी नीड टू वर्क दिस थिंग्स अहेड सो दॅट द ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम मूव्स गुड एज अ प्रॉपर बॅकबोन फॉर टुरिझम. Government claims that majority of the taxi operators are registered with Goa Miles. From the above data, it appears that there's a negligible percentage. 2200 to 77 जे आशिल्ले तुझ्याच उतरान तूं हजाराचेर म्हणला. हांव म्हणपी 850 जाले आसतले एखादी म्हणपी. ते 1900 समज कमी जाले स्पीकर सर, ते खंय नाल्यार खंय आमी सगळे आमदार नाल्यार सगळे जाण रिस्पॉन्सिबल आसा नॉट टू कीप अ स्ट्रॉंग फुटींग अँड अ बॅकबोन टू अ एग्रिगेटर, बिकॉज टेक्नॉलॉजी कॅनॉट स्टॉप फॉर एनीबडी. टेक्नॉलॉजी फुडें वतलीच. टेक्नॉलॉजी फुडें आमी एडॉप्ट करना आनी कोण व्हरतलो. तुका जर तांचे कडेन कांय जोडपाचें ना, 5% कित्याक घेता, हे एक प्रश्न. दुसरो प्रश्न असो आहा की हे गोवा मायल्सांत कितले गोंयकार आहा. गोंयकार कितले टॅक्सीवाले आहा. सर, तो भाषण केल्या उपरांत दिसतले टॅक्सीकारांक वोत त्यांचो म्हणजे सर्वे आन्सर दिवचे. हांव कांयच उलयना, हांव फक्त विचारता. म्हजो एक प्रश्न आसा, सेन्सिटीव इश्यू मोठो प्रश्न आसा. आमी 5%चेर रिडिस्कस करता सगळ्यांक आता भितर. Is the opposition coming on board if 5% is being discussed? मंत्र्यान प्रश्न विचारप ना. मंत्र्यान उत्तर राजकारण करू नकात म्हणून सांग. राजकारण करिना आमी. We are protecting. And after that you try to control the market and take over. This is nothing but this type of undercutting for the purpose of grabbing the market. गोवा मायल्साची रेट बरें आसा, बसुया परत उलोवया. पण ताज्या खातीर स्पीकर सर लेट अस कम टू अ फर्स्ट कन्सेन्सस की एग्रिगेटर आमी घेवया आणि एग्रिगेटरचे फुडें या. थंय हे सगळे इश्यू म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी कॅन सॉर्ट इट आउट. आज भारताचो नवो राष्ट्रपती थारता. मतमेजणी सुरू. मंगळारा राष्ट्रपतीच्या वेंचणुकेक 99.18% मतदान जाल्ले. आज निकाल. 24 जुलयाक सद्याचो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाचो कार्यकाळ सोंपता. नव्या राष्ट्रपतीचो सोपूतविधी 25 जुलयाक. एनडीएची द्रौपदी मुर्मू आड यूपीए उमेदवार यशवंत सिन्हाची राष्ट्रपती पदाक रेस. तागडी मुर्मू वाटेन. उपराष्ट्रपती खातीर 6 ऑगस्टाक वेंचणूक.
नॅशनल हेराल्डाचे मनी लॉन्ड्रिंग केशींत काँग्रेसीची मुखेली सोनिया गांधी ईडी मुखार आज चौकशेक. हाच्या पयलीं जुनांत तिचो पूत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीची ईडीन 5 दीस आपोवन बसोवन चौकशी केल्या. तिका चौकशेक आपयल्या काँग्रेसवाल्यांचो देशभर सत्याग्रह. गोंयांतय काँग्रेसवाले धरण्यार. सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद. आम्ही हांगा सगळे जमलेले आसा. काँग्रेसचे सगळे यूथ, महिला, NSUI, आमचे PCCचे सगळे ऑफिस बेअर सगळे जमलेले आसा. कित्याक तर सोनिया गांधीक आज त्यांनी ईडी दाखयलेले आसा. 8 ते 10 दीस त्यांनी राहुल गांधीक सतयले, तांकां कांयच मेळूं ना. सोनिया गांधीक सुद्धा त्यांना आपयले, पण ती कोविडाक लागून आजारी आशिल्ली. आता तिचे ऑपरेशन जालेले आसा. शी इज नॉट किपिंग गुड हेल्थ, बट स्टील हे लोक इतले त्रास करता काँग्रेस पार्टी बिकॉज दे डोंट वॉन्ट अपोजिशन एनीवेअर इन इंडिया. केंद्र सरकार ही सुडाची भावना करता. काँग्रेस पक्षाचे जे वरिष्ठ नेते आहात, वरिष्ठ पुढारी आहात, त्यांना हे भावनांनी झेपलोवपाचो प्रयत्न करता. तुम्ही ज्या ज्या वेळार ईडी मुलाच्यो शिवाय आपल्याला त्या त्या वेळार जावं सोनियाजी जावं राहुलजी हजर रावले आसा, स्टेटमेंट दिल्ले आसा. केस म्हणजे एक ताणें षडयंत्र रचयलां. हांवें लास्ट टायम सांगिल्लें की नॅशनल हेराल्ड हाका ऑल इंडिया काँग्रेसीन 90 कोटी रुपयाचें लोन दिल्लें आनी ती केस इलेक्शन कमिशनान वचून ताका क्लियरन्स मेळून ती केस काबार जाली. तरी ताणें ती रिओपन केल्या कित्याक 2024चे इलेक्शन येता आनी आतां ह्या फावट तांचे कडेन कसलो अजेंडा ना. सो परत लोकांचे मायंड डायवर्ट करपाक जे हे सरकार ताचो USP म्हणल्यार जर लोकांक तुमी कन्विन्स करपाक शकना तांकां कन्फ्यूज करा पळय ते परत तांणी हें षडयंत्र रचयलां. गरज ना ते कायदे काडून वडोवंक सरकारान सुरवात केल्या. ईज ऑफ बिझनेसाक बरें म्हूण मुख्यमंत्री कॅबिनेट बसके उपरांत उलयलो. गोंय औद्योगिक धोरणाक मंत्रिमंडळाचो बावटो. गोवा TCP ॲक्ट 1974त दुरुस्ती. PDA भाशेनूच रिजनल प्लानांत येवपी वाठारांक लोकल प्लानिंग एरिया करपाचें थारला. PDA भायर ह्या लोकल प्लानिंग एरियाचे डेव्हलपमेंट करपाक झोनिंग प्लान कायद्या भितर हाडपाचें आसा. PDA भशेनूच रिजनल प्लानांत येवपी वाठाराक लोकल प्लानिंग एरिया करपाचे कॅबिनेट बसकेंत थारला. PDA भायर ह्या लोकल प्लानिंग एरियांचे डेव्हलपमेंट करपाक झोनिंग प्लान म्हूण कायद्या भितर हाडपाचें आसा. चालू आशिल्ल्या विधानसभेत ह्यो गजाली TCP कायद्या भितर घालपाचे कॅबिनेटान थारायला. TCP भितर कन्सल्टंट घेवपा खातीर कायद्या भितर दुरुस्ती करपाचे तशेंच सब कमिटी भितर क्रेडायक आस्पावन घेवंक कायद्यांत दुरुस्ती करपाचें थारला. PDA भायर प्रादेशीक आराखड्यांत येवपी नगरपालिका वा पंचायतीचो वाठार जो शारा भशेन वाडपाक लागला तांचे सारकें प्लानिंग करपाक नवीन यंत्रणा TCP मंत्री विश्वजीत राणे हाडपाचो आसा. पत्रकारां खातीर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कायदो हाडपाचे कॅबिनेटान थारायला. पत्रकारांच्या सुरक्षे खातीर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कायदो. पत्रकारांचेर हिंसक हल्लो अजामीनपात्र गुन्यांव थारतलो. पत्रकारांचेर हल्लो करतल्यांक वॉरंट नासतना अटक करप शक्य. पत्रकाराची केस पुलीस निरीक्षक वा ताचे वेलो अधिकारीच हाताळटलो. पत्रकार वा मिडिया हावजार कोणे हल्लो केलो वा हल्लो करपाचो यत्न केलो जाल्यार ताका 3 वर्सां कादय वा 50,000 रुपया फायन वा दोनी अशी ख्यास्त. पत्रकार मिडिया हावजाचे जाल्ले लुकसाण गुन्यांवकाराकूच भरचे पडटले. फेक केस केल्यार पत्रकाराकूय कायद्या प्रमाण ख्यास्त जातली. सांग्यार ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हाडपाचो निर्णय कॅबिनेटान घेतला. तशेंच स्टेट रिसर्च फाउंडेशन बिल कॅबिनेटान पास केला. कॅबिनेटान चडशा कायद्यांत आशिल्ल्यो कायद्याच्यो ख्यास्त काडून फायनी भितर वाड करपी कायद्यांतल्यो दुरुस्ती पास केल्या. 2 कायद्यांनी फायन आनी ख्यास्त वाडोवपाची दुरुस्ती कॅबिनेटान पास केल्या. गरज ना ते कायदे काडून वडोवंक सरकारान सुरवात केल्या. ईज ऑफ बिझनेसाक बरें पडटलें मुख्यमंत्री कॅबिनेट बसके उपरांत उलयलो. Scheme for the providing free laptop to the meritorious students belonging to the scheduled tribes and scheduled caste community under the tribal subplan and scheduled caste subplan. Goa Staff Selection Commission Amendment Bill Ordinance आशिल्लो तो bill केलो. Draft of the Goa Industrial Growth and Investment Promotion Policy
इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2022 काल मिनिस्टरान अनाउन्स केली ती आमी इंट्रोड्यूस केली कॅबिनेटान पास केली. इट इज एन अमेंडमेंट इंटू द गोवा रेग्युलेशन्स ऑफ द लँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन ॲक्ट 2008 डिक्रिमिनलायझेशन. It is an amendment to the Goa Town and Country Planning Act 1974, decriminalization. The City of Panjim Corporation Amendment Bill 2022, introduced करतले. It is फायद्याक पडटले for the ease of doing the business. The government had taken the step in line with the government of India. Different ज्या लॉजची गरज नाशिल्ली अशे कितलेशेच लॉज काडून उडोवपाक तयारी सुरवात केल्या. थँक्यू. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचायत वेंचणुकेक ओबीसी आरक्षण थारायतना राज्य वेंचणूक आयोगान स्वताची तकली वापरूंक जाय. हायकोर्टान बडी मारली. ओबीसी रिझर्वेशनाक समिती नेमून तातूंत सरकारी कर्मचारी नेमले. तांचे सुचने प्रमाण आरक्षण जाला म्हूण हायकोर्टात आयिल्ली 6 याचिकेंचेर एकठांय सुनावणी. समितीचे मिनिट्सांचे डॉक्युमेंटूय कोर्टान आयोगा कडेन मागल्यात. आजूय सुनावणी चालू. ओबीसी रिझर्वेशना आड हायकोर्टात आयिल्ल्या 6 याचिकांचेर बुधवारा एकठांय सुनावणी जाली. ओबीसी आरक्षण करतना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण ट्रिपल टेस्टीच्या आधाराचेर मूल्यांकन करतना सरकारी यंत्रणेचो वापर जाला म्हूण याचिकादारांचो आरोप. राज्य ओबीसी आयोगाकडच्यान डाटा मेळ्ळ्या उपरांत ओबीसी आरक्षणा खातीर नेमिल्ले समितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसा म्हूण दिसून आयला. तेन्ना ओबीसी आरक्षण सारकें ना म्हूण तांणी हायकोर्टाच्या नदरेक हाडून दिले. ताचेर हायकोर्टान वेंचणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आसता आनी तांणी आपली तकली वापरप आसता म्हूण बडी मारली. मात हे केशींत पळयल्यार तशें कांय दिसना. तरी वेंचणूक आयोगान समितीन बरयल्ल्या मिनिट्साचे डॉक्युमेंट कोर्टा मुखार दवरचे म्हूण हायकोर्टान राज्य वेंचणूक आयोगाक सांगला. ब्रेस्ताराय सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सीझेडएमपी चुको एनसीएससीएम संस्थेच्यो चुको पर्यावरण मंत्री काब्रालाकूय मान्य. विरोधी आमदारांचो संस्थेचेर फोग. सँड ड्युनाचेर विजयाक हुस्को. नुस्तेकारांच्यो खोपी पारंपारीक बांदकामां नोंद ना. काब्राल म्हणटा प्लान फायनल जावंक ना. फायनल जाल्या उपरांतूच एजन्सीक पेमेंट. पोर्ट लिमिटाचो अभ्यास करूनच खंय सागरमालाचेर निर्णय. Don't say then we have no option because we have this Sagarmala report which the government has accepted. Alex Sequeira, my colleague, is a senior colleague. He happened to be, unfortunately or fortunately for him, in 2011 or prior to that, 1996. This all his mess is because in 1996, whoever was then did not make a proper reports. Because if those reports were made properly, we would have gone, I mean, have been sailed smoothly. Unfortunately, my colleague, senior colleague, he was there at 2011, did not initiate anything, Speaker Sir. The port limit should not be shown, Speaker Sir. That is one question, and we are still in favor of not showing, and we got it notified in such a way that we are not going to get the port limits. SCM has done the identification based on aerial photos. Our request to him is that you revisit the plan. अशें जर साश्टीन एक डिस्क्रिपन्सी डबल जाता, म्हळ्यार 2 लाख आनी 4 लाख. डिस्क्रिपन्सी इज डबल. म्हळ्यार साश्टीकारांनी कितें करपाचें? एअरपोर्ट वता मोपा, बीच बेल्ट आहा तो कंप्लीट सँड ड्यून करप कितें? आनी नॉर्थ गोवान सँड ड्यूनूच ना. नुस्तेकार फाल्यां वता तो खोप घालता ती इल्लिगल जाता. जो बीच बेल्ट लायता तें इल्लिगल जाता सँड ड्यूनाचे प्रमाणे. What NCSM is that we have already in our, when we have said, government has taken a stand that when you have said send it to you, you have to, even if it is notified, because it is being monitored by different courts, we have to have the opportunity to revisit as what he has said. We have written to them, and that is what we are going to do, Speaker Sir. व्हडले हॉटेलां नोटिफाय जाल्ले आसा. म्हटल्यार हॉटेलांनी जे कन्स्ट्रक्शन केलां तें दिसता तें, पण आमचे जितले बारीक बारीक कितें खोपट्यो आसा मिन्स ते जा म्हणटा हें दिसत ना. तशेंच जेन्ना खाजनान आमी वयता तेन्ना खाजनानूय सेम जाल्लें आसा, खाजनूय नोटिफाय जाल्लें ना. We should understand that if there are so many errors, so much of opposition for not so appropriate job done, not done in the state over here, then don't you think that we should cancel NCSCM this entire contract? Payments have not been released, and when only after finalization of the plan, the other payments will be released, Speaker Sir. It is not that we had asked for NCSCM. We had asked local NIO which was here. I remember I made in my report also. We asked them, we placed the work order with them. They quoted us something and we placed the work order, but unfortunately they were not going forward, Speaker Sir. That is why we had to cancel. It is not that we had to go.
लायटीच्या खात्यांत 341 लायन हेल्पर आणि 119 मीटर रीडर्स कंत्राटदार आसात, मात तांकां रेग्युलर करपाची पॉलिसी ना. वीज मंत्री सुदिनाची आदलो वीज मंत्री आलेशाचे लक्ष वेधीक जाप. तांकां खंय खात्याचे वेकन्सीचे जायरातींचेर अर्ज करूंक सांगला. तांकां लेखी परीक्षा आणि खांब्यार चढपाची टेस्ट आसता. नोकर भरती प्रक्रिया पाळूनच खंय भरती जातली. कॉलिंग अटेन्शन 2 दिसा पयलीं आमदार अलेक्स सिक्वेरान मांडला, ताचे आन्सर हांव प्लेस करता. प्रेझेंटली डिपार्टमेंट इज हॅव्हिंग 341 कॉन्ट्रॅक्ट लायन हेल्पर्स and 119 contract meter readers. The government does not have any such policy so as to regularize the services of contract employees. Therefore, the contract workers have been asked to apply for the post upon advertisement for the same. The selection is being done on merit by following the prescribed procedure. In case of these contract staff who apply for the direct recruitment post, the department implements the circular issued by personnel department, wherein age relaxation for a maximum period of 5 years is being given to the contract workers, subject to the conditions stipulated therein. The appointment of such contract employees is done by following proper recruitment procedure, such as advertisement, interviews, etc. The Cabinet has resolved to relax age limit of contract employees working in various government departments to the extent of their total contractual service, subject to a maximum of 5 years, to enable them to apply for the post of advertised for direct recruitment, subject to the condition that their initial contractual appointment is done through a process of advertisement adhering to condition of the recruitment rules, etc. सगळे जे पोस्ट आसा पळय न्ही, म्हणजे सी कॅटेगरीतले पोस्ट सुद्दां अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन SSC इज कंपल्सरी केल्या. त्या खातीर फक्त आमी एकूच हे पोल क्लायंबिंग पोस्ट जे आसा लायनमॅन हेल्पर ताका रिलॅक्सेशन, स्पेशल रिलॅक्सेशन घेतला, SSC रिलॅक्सेशन घेतला. बट ताका रिटर्न टेस्ट जी आहा पळय ताका सिंपल एक रिटर्न टेस्ट तेंच्यांनी दवरल्या. बट तांची स्कील टेस्ट जी आहा पळय न्ही, स्कील टेस्ट इज क्लायंबिंग ऑन पोल. रंगीता एंटरप्राइजेसाचे 9.5 कोटीचे फ्रॉडात इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान रंगीताच्या 3 स्टाफाक उखल्ले. मडगांव जिल्लो कोर्टान तांकां 28 जुलय मेरेन पुलीस रिमांड दिला. आदोगाद म्हणटा रंगीताचो प्रमोटर गोहिलाक गुजरातांतल्यान उखलून तांणी आधार करूनय अटक करप म्हळ्यार खंय चूक. जामीन अर्ज केला. 28 जुलया उपरांत आर्ग्युमेंट. अरेस्ट केला अंडर इकॉनॉमिकल सेल क्राइम नंबर 5 and they have got 8 days remand. Thank you very much. We were continuously cooperating with the police. आमी वचून मेळून कंटिन्युअसली तांचे बरोबर आशिल्ले. जयकुमार गोहिल गुजरात आशिल्लो. We were the one to disclose the place of hideout of Mr. Gohil. We were the one to go accompany the police along with the PI, the IO and get Mr. Gohil down to Goa. इतलें सगळें करून आनी कंटिन्यूइंग विथ सो मेनी थिंग्स आमी विक्टीम म्हणून आमी सांगलें. हांव अशें म्हणना आमी विक्टीम काय ना तें आमी ठरोवपी न्ही, इन्वेस्टिगेशनां ठरवू. पण द वर्स्ट थिंग इज डिस्पायट ऑफ सो मच ऑफ फॉलोअप, सो मच ऑफ हेल्प, अल्टिमेटली काल सांचे आमकां अरेस्ट जाता. दिस इज अ व्हेरी सॅड स्टेट ऑफ अफेर्स. यो मॅटर दीज आर डॉक्युमेंटेड बेस्ड मॅटर्स. दिस इज नॉट समथींग दॅट यू नीड टू टेक समबडी इन कस्टडी एंड गेट समथींग आउट ऑफ इट. दीज आर ऑन पेपर्स. बाबा तुजे बँक अकाउंटाक कितले पयशे आयल्यात, ताजे बँक अकाउंटाक कितले पयशे आयल्यात, किंवा खंय विड्रॉवल कितें जालें. दीज आर ऑल पेपर वर्क्स. नाव द कोर्ट वील टेक इट्स ओन कोर्स. खंय जाता तें पळयतलें. 28 तारखेक रिमांड आसा. आमी बेल एप्लिकेशन मूव केल्यात. ती आमी 28 तारखेकूच चड करून आर्ग्यू करतले, कारण वी डोंट वॉन्ट टू हरी अप थिंग्स की बाबा इन्वेस्टिगेशनाक टायम मेळना. So we don't want that even though we are cooperating for 2 months or more, but still we will give them some more time till 28th and we'll argue it on 28th and then we'll see the outcome. वर्सा प्रमाण अनुय उटंगाराचो केप्याक बरोच मार बसलो. हुवारांतल्यान भायर सरता म्हणसर रस्त्यार फोंडारे वयर सरतात. केप्या नव्या पालिका बिल्डिंगे मुखार धरून कितलेशाच सुवातींनी रस्ते सामकेच गेल्यात म्हूण लोकांच्यो कागाळी. अपकीर्त जावचे आदी खंय सरकारान नजर घालची. आमी तुमी पळयता आसतले केपें न्यू बिल्डींग म्युन्सिपालिटी आयलान तेजे सामकाराक जायते पोर्टफोल आसात. आनी तशेंच आमचें इस्कॉल आहा पोप जॉन, थंय पोर्टफोल जायते आहात.
आनी जेन्ना आमचे आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक हाडूंक वयतात तेन्ना तांकां खूब त्रास जातात. तांकां खबर आसना पोर्टफॉल आसात वो ना म्हणून, कित्याक ते उदकान भरलेले आसतात आनी ते खूब म्हळ्यार खूब त्रास जातात. केन्नाय ते भुरग्यांक घेवन पडटात बी हांवें पळयल्यान जायते फावटी. देखून हांव मागतां कन्सर्न PW डिपार्टमेंट ऑफिसरां लागीं हो इश्यू मातशें जाता तितलो बेगीन सॉल्व करचो. कुडचडे म्युनिसिपल एरिया मोस्टली मार्केट एरियाचो एक 4 कडेन सामके फुटवॉल्सा लागून मेन करून जे 2 व्हिलर्स आसा तांकां खुबशे त्रास जाता. जे सकाळची पेरंट्स भुरग्यां पावोवपाक येतात ते मेन रोडार आसलेल्यान बालडी जो केपी रोड आसा थंय कडेन 3 कडेन आसा जो वर्सान वर्स तेच जाग्यार रस्तो फुटता. आनी तशेंच तेजे मुखार जो जे एक बायकाचो स्टँड आसा जे भाडे मारता थंय एक व्हडलो पोर्टवॉल जाल्लो आसा. तशेंच कुशावती नदी कडेन जेजेर केपेची PW डिपार्टमेंटान लक्ष घालपाची गरज आसा कित्याक लोक कंप्लेंट दीत आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर केपेच्या विस्तारान. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.